आपोस्तलांची आपोस्तल म्हणले नाव मागदलाचे मोरयेक सारकें बसता. हे नाव जेजून सुतिका दिल्ले म्हळ्यार सारकेंच. तू म्हज्या भावां सरशीन वचून म्हज्या बापा लागीं आनी तुमच्या बापा लागीं, म्हज्या देवा लागीं आनी तुमच्या देवा लागीं हांव चोडोवन वेता म्हणून तांकां सांग म्हणून पुनर्जीवन जेजून तिका धाडटनाच ती आपोस्तलांची आपोस्तल जाली. मागदलाचे मोरयेन वचून आपणे सोम्याक देखला आनी ताणें आपणाक अशें तशें सांगलां म्हणून शिसांक कळयलें. म्हणच्यात सुवार्थेकारान तिचें आपोस्तलीक मिसांव दामून सांगलें. जायत्या प्रमुख संगतींनी मोरी पयली जाता. जेजूच्या आवयक सोडल्यार कुर्सामळी रावुल्ल्या थोड्या स्त्रियां पैकी ती प्रथम. जेजूच्या फोंडा लागीं गेल्ल्यां पैकी ती प्रथम. पुनर्जीवन जेजूचो रितो फोंड पळयल्ल्यांत ती प्रथम. जीवन जेजूक भेटल्ल्या पैकी ती प्रथम. जेजू पुनर्जीवन जाल्ली खबर आपोस्तलांक दिल्ल्यांत ती प्रथम. कितलेशा क्रिस्तांव शिक्षणाच्या क्लासींनी, मिसांव गांवांनी, इस्कोलांनी, आस्पत्र्यांनी, समाज सेवा संस्थांनी पयल्यांत पयलें जेजूची वळख दिवच्या आनी जिवंत जेजूचो अनुभव वांटून घेवच्या स्त्रियांक आनी दादल्यांक जायत्या प्रथमांची ही मोरी प्रेरण आनी देख. हीच मोरी मागदलेन.